पंचायत वॉर्डाची फेररचणूक करतना वार्का पंचायत सेक्रेटरीन प्रचंड घुसपागोंदळ केला। ताका लागून 2007च्या वॉर्डा प्रमाणच वेंचणूक घेवची अशी मागणी वार्काचो समाजीक वावुरपी नाझारियो पिंटोन केल्या। गोंयांत हेर पंचायतींनी असोच घुसपागोंदळ जाला म्हणपाचो दुबावूय नाझारियोन उक्तायला। वार्का सेक्रेटरीन जे सगळे वॉर्डांनी भानगड केले म्हणून आनी हे वॉर्डांसून ते वॉर्डांक गायले म्हणून आनी जेन्ना हांव हें आयकोन थर्सडे व्हिडिओ बरे गेलो जाल्यार कांय थिंगा प्रोसेस तांकां कांयच ना, रिकॉर्ड म्हणले जाल्यार तेणें सेक्रेटरीन धाडून ओल्ड रिकॉर्ड मागले, ताणें ओल्ड रिकॉर्ड धाडना व्हेरीफाय करपाक, पूण मागीर थिंगा रिकॉर्ड काडले जाल्यार हांवें चोयलें। सो सारकेंच हे वॉर्डांसून ते वॉर्डान, त्या वॉर्डांसून त्या वॉर्डांक घाल हांव मागता डायरेक्टरा तांय आनी तशेंच पंचायत मिनिस्टर तांय हें अर्जंट कोच न्हू म्हूण डिलिमिटेशन हेका करेक्शन कोच न्हू म्हूण लोकांक टायम दीस म्हूण म्हाका दिसता हें काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना तेमी आपण पावरां येतो म्हूण आख्याच गोंयांत अशें केलां की मुजांक जेन्ना पंचायत इलेक्शन जाल्लीं तो स्टेटस को मेंटेन करचो आनी तेजेर आनी न्यू एंट्री आहा त्यो एड करची म्हूण हांव मागतां आनी तेच परी हें इमिडिएट हें कोच न्हू म्हूण टायम दिवच म्हूण आनी लोकांक हें कोन्न एटलिस्ट मिनिमम 1 वीक दिच म्हूण। पंचायतींनी वेंचून येवंक नाशिल्ल्या बायलांकय महिला शक्ती अभियानान आस्पावन घेवच्यो अशी सुचोवणी बुधवारा पेडणे अभियानाच्या महिला प्रशिक्षण कार्यशाळेंत उलोवप्यांनी केली। गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानान ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। समाजांत जागृतायेचें काम बायलांनी करचें असो उलो पंचायत मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ह्या कार्यशाळेंत उलयतना मारलो। लेडीज एंड जंट त्या कारणाक लागून आमकां ह्या प्रोग्रामाच्या आमकां जी निधी जी येता ती आमकां फक्त इलेक्टेड मेंबराक पुरती जाता। ताका लागून पंचायत मिनिस्टरा कडेन एक रिक्वेस्ट आहा की ह्या फुडें जे आमचे प्रोग्राम जे जातले ते प्रोग्राम आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुप अशी आमकां सगळी महिलां खातीर आमकां कांय तरी प्राधान्य मेळपाचें, कारण आतां आमचे इलेक्टेड मेंबर आहा ते एटेंडूच जायना आनी ही आमची महिला शक्तीची जी आमची जी एकजूट आसा ती आमची फुडें सरना। आणि त्यामुळे महिलांना उत्तेजन किंवा प्रोत्साहन देऊन जी पंचायत लोकनियुक्त शासनाची आणि जबाबदार नागरिकांची जबाबदारी आहे। समाज निर्मितीचे काम महिला करतात। समाज निर्मिती बरोबर समाजाचे प्रबोधन करा, जन्मातल्या भुरग्याक फुडल्या पिढीक योग्य शिक्षण सुशिक्षित करा आणि सुशिक्षित समाजाबरोबर सुसंस्कारित समाज करपाची जबाबदारी ही महिलांची असता आणि त्यामुळे समाजातलो अत्यंत महत्वाचो घटक हे माता असता। चर्चिल ब्रदर्साचे 4-2 गोलांनी जैत जोडून धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान आय लीग वस्तादपण जोडपा देगेन मोठें पावल मारलां। आतां उरिल्ले 3 मॅचींतल्यो 2 मॅची जिखत जाल्यार धेंपो 5वे खेप राष्ट्रीय लीग वस्ताद थारतले। अजून आमी वस्ताद थारूंक ना, आमकां ह्यो मॅची खेळपाच्यो आसात अशें धेंपोचो कोच माउरीस आफोन्स म्हणटा।
we will not accept that we are champions. We have to play and win. Only then we will accept that we are champions. So you have 3 more matches to be played? Yes, 3 more matches. I think so if we win 2, it will be the best. You started very well, considering the goal. See, sometimes you lose your possession, and we started losing possession, and they played well. They equalized, they are a lot better to score. And in the second half, we considered a goal, but I have to appreciate the boys for coming back into the game and scoring 3 goals. And after that, we totally dominated the match. This is the only to play like first nice ball, 7 goals. So injury is part of the game. Maybe Mahesh will come back. Congratulations for them for they played a very good match. Congratulations. Today's defeat will say your chances are gone for tackle. Yeah, they are now very difficult. Very difficult. They have to have another 2 matches. Only if we lose another 2 matches, we win another 3 matches. Not easy, not easy, not easy. Very difficult. Not good day for me. I lost one sister in Brazil. She died yesterday. And now this result. This is the life.